मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक जेसू आमकां कोणाक भियोवपाचे ते आमकां ह्या शुभ वर्तमानान सांगता. म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरकारांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक व्हडटी. जो कोण ओतम्याचो जीव काडटा ताका तुमी भियो नाकात, पूण कुडीचो आनी ओतम्याचो जीव काडूंक तांक आसा ताका तुमी अदीक भियात. इंग्लीश भाशेन साम्स काय बरें म्हणटा, आय सॉट द लॉर्ड अँड ही आन्सर्ड मी अँड ही कास्ट अवे ऑल माय फियर्स. हांवें म्हज्या दोनयाक सोदलो आनी ताणें म्हाका पारकिलो आनी सगळे म्हजे भिरांतींतलो म्हाका निवारलो. आमची भिरांत जायते फावटी आमकां जोडी मोडी हांगा थंय शिपडायता. आमची भिरांत आमकां देवा सुशिल्ली पयस सोदता. भिरांत जावन आसा एक हातियार जो सैतान आमचे सगळें वापुट्टा आनी भिरांती वरवीं जायत्यो वायट वस्तू आमी करूंक पावता. जायते फावटी देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत जिवंक आमी फाटीं उरता. जायते फावटी खुरीस आमचे मुखार येता तेन्ना, आमचेर खुरीस पडटात तेन्ना, आमचे जिवितांत त्रास पडटात तेन्ना, अडचण्यो येतात तेन्ना आमचेर भिरांत येता. आनी भिरांतीक लागून जायते फावटी घडयेक आमी हांगा थंय वेता. ह्या वैजाक दुसऱ्या देवाक, दुसऱ्या मनशांक आमी सोदता, तांची जाणवाय आमी घेता. हाचे स्तोत्र काय बरें सांगता, हांवें म्हज्या दोनयाक सोदलो आनी ताणें म्हाका सगल्या वायटांतलो निवारलो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडयेक दोनयाक सोदूंक आमी जायते फावटी फाटीं उरता. म्हजेर कोश्ट येता तेन्ना म्हाका दिसता हांवूच ते सुटावे करतलो. म्हजेर आटे विटे येता तेन्ना म्हाका दिसता ते हांवेनूच दुसऱ्यांक सांगचे परस हांवें सुटावे केल्यार अदीक बरें. कित्याक दुसऱ्याक सांगल्यार लॉज, दुसऱ्याक सांगल्यार किकोन जातलो हांव, दुसऱ्याक सांगल्यार म्हजें नांव पिड्यार जातलें. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशें घडटा. आनी जेसू म्हणटा कांय बरीं उतरां आयच्या दिसाक, जो कोण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक जीव काडटा ताका तुमी भियात, कित्याक हेमकोणांत नाश करूंक ताका तांक आसा आनी ताका अदीक भियोंक गरजेचें. आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. देवाचो मोग आमी जायतो करूंक सोदता, पूण घडयेक वायट आमकां ओडून वता. वंदावणी आमच्या जिवितांत घडयेक आमकां वायट रस्त्यार वतात. आमच्या जिवितांत घडयेक आमचो कुरीस येता तेन्ना आमी भियोन दुसऱ्या सवें आमी हांगा थंय बूत घेवंक वेता. जेसू आज म्हणटा, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजेर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजेर हांवूय परगडटलो. आनी हें खरें, कित्याक जायते भाग्योन जे मरून गेले, जायते आमचे बरे मनीस आपल्या जिवितांत जेसूचो पाटलाव करून ताणें रोग साक्षी जाले, आज ते भाग्यवंताच्या जोम्यांत आसात. आमच्या जिवितांत देव आमकां ह्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत आमी रावंक उलो मारता. आमच्या जिवितांत घडयेक जें वायट येता, जे कोश्ट येतात, जे आटे विटे येतात, ते आमी आमचे फुडो करून अदीक आनी अदीक भावार्थान आमी चांट मारुया. आमच्या बरवंशान आमी जिवया की देव आमच्या संगाताक आसा. देव संवसार सोरोपर्यंत आमकां सांडचो ना. देव आमकां ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक गोवाय जावंक आपयता. हीच भावना मनान धरून आमचें जिवीत फुडें सरुया आनी आमकां अदीक आनी अदीक त्याच जेजूची पाटलावदार जावंक कृपा आनी बोड मागून घेवया.